आम्ही खूप जण पळयतात की तुमकां सांगिल्लें आसता की ही जेवच्या पयलीं घेयात किंवा जेवच्या मागीर घेयात, तरी सुद्दां आमकां याद येता त्या प्रमाणे आमी घेता. नाव त्या टायमार दिसता आसतलें की अरे घेतली जाली कितें फरक पडटा खंयच्याय टायमार घेतले, तशें आसना. खुबशे मेडिसिन्साचे आमी जशें म्हणटा की बॉडीन कितलो लेवल पावता, ब्लडान कितलो लेवल पावता, डिपेंड करता की तो मेडिसिन कितलो बरो एब्सॉर्ब जाता. आतां जो कसो एब्सॉर्ब जाता दॅट वेरीज फ्रॉम फॅक्टर टू फॅक्टर, की बाबा तुवें ते जेवपाच्या पयलीं घेतले, जेवपाच्या मागीर घेतले, सकाळचे घेतले, सांजचे घेतले, हे सगळे फॅक्टर्स अफेक्ट करता. एक्झाम्पल दिवपाक म्हणजे आयर्न सामके कॉमनली गिवन, कारण अनिमिया इज व्हेरी प्रेव्हलंट. सो अनिमिया खातीर आमी आयर्न दितात, सांगतात हरशी कशी घेवप ती, पण तरी सुद्धा याद येता तशें रातची घेतली, जेवता तेन्नाच एक उणी घेतली, अरे आयर्न घेवपाक जाय आशिल्ली, सोमती आयर्न टॅबलेट घेतली, विच इज व्हेरी रॉंग. आय विल टेल यू वाय. आयर्न म्हणटा ती सकाळची घेवपाक जाय, कारण आमच्या बॉडीन हेप्सिडिन म्हणून प्रोटीन असता. द लेवल्स ऑफ हेप्सिडिन आर हायेस्ट इन द मॉर्निंग, सो दॅट अलाउज आयर्न एब्झॉर्प्शन टू बी बेस्ट इन द मॉर्निंग. सकाळच्या टायमार युअर आयर्न एब्झॉर्प्शन इज व्हेरी गुड बिकॉज ऑफ दिस फॅक्टर. सेकंडली, तुम्ही पयला आसतले खुबशा जाणांक, जाणट्यांक, प्रेग्नन्सीन आयर्न कॅल्शियम प्रिस्क्रायब केल्लेच असता, आयर्न आणि कॅल्शियम. सो आमची सवय कितें जाता, 2 गुळयो आसा न्ही, घेवया सोपोवया बरोबर. व्हेरी रॉंग. आयर्न कॅल्शियम तुम्ही बरोबर घेतले, इफेक्ट इज झिरो. neither will iron be absorbed properly, neither be calcium be absorbed properly. So ना तुमका ही गुळी लागली, ना तुमका ती गुळी लागली, जालो कितें, नेट इफेक्ट झिरो. सो ऑलवेज देर शुड बी अ गॅप ऑफ मिनिमम 2 hours बिटवीन आयर्न आणि कॅल्शियम. हरशी आयर्न इज बेस्ट एब्झॉर्ब्ड ऑन एम्प्टी स्टमक, पण कितें गॅस्ट्रायटीस जावपाचो चान्स चड असता. म्हणून आमी म्हणतात की तुम्ही जेवून घेयात, बट नॉट इमिजिएटली. एटलीस्ट 1 hour आफ्टर युअर मील्स यू कॅन टेक आयर्न. ओके, सो दिस आर अ फ्यू फॅक्टर्स. आता हे फक्त आयर्नाचे झाले. त्याच्या शिवाय खुबशे एंटीबायोटिक्स, देर आर सर्टन एंटीबायोटिक्स जे तुम्ही उपाशी पोटार घेतले जाल्यार यू विल गेट इट्स इफेक्ट. ते तुम्ही भरिल्ल्या पोटार घेतले जाल्यार तेजो एक्शन इज रिड्यूस टू हाफ. सो तुमकां त्या मेडिसिनाचो फुल बेनिफिट मेळचोच ना. जशें की एझिथ्रोमायसिन, विच इज ऑलमोस्ट टेकन बाय एव्हरी पर्सन. एझिथ्रोमायसिन 500 mg सगळ्याच जाणांनी घेतला आसतलो, बट इट शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक, नॉट ऑन फुल स्टमक. एम्प्टी स्टमकाचेर तेजो इफेक्ट इज बेस्ट सीन. सिमिलरली आमी आता खंयच्या टायमार घेवप म्हणटा, सकाळची घेवप, रातची घेवप. कोलेस्ट्रॉलाच्यो टॅबलेट्यो, स्टॅटिन्स, दिस आर बेस्ट टेकन एट नाईट टाइम. रातचे घेवप इज द बेस्ट इफेक्ट. कित्याक, कारण रातच्या टायमार कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन इज वे हायर देन दिसाच्या टायमार, म्हणून त्या टॅबलेटीचो इफेक्ट इज बेटर इफ यू टेक इट एट नाईट. डिवॉर्मिंग, अल्बेंडाझोल, डिवॉर्मिंगा खातीर आमी जी सिंगल टॅबलेट घेतात, हॅज टू बी टेकन एट नाईट टाइम, बिकॉज वॉर्म एक्टिविटी जी असता ती नाईट टायमाचेर सगळ्यांक हायेस्ट असता. सो द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन विल बी बेटर इफ यू टेक इट एट नाईट. So this is the difference between different timings. So stick to your timing. Especially most important डायबिटीजाच्या लोकांनी. तुमका जर सांगला की ही जेवच्या पयलीं घेवप, जेवणा बरोबर घेवप, जेवणाच्या मागीर घेवप, यू हॅव टू स्टिक टू इट. तुमका जाय तशें जर तुम्ही केले, कंट्रोल शुगर्स केन्ना जावचेच ना.